येवपी विधानसभेच्या वेंचणुकेक युती म्हत्वाची आसा म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो गोंय अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा परत परत पटोवन दिवपाचो यत्न करीत आसा। सेक्युलर मतां फुटपाक फावना। जरी तर भाजपाक घरा बसोवपाचें आसत तर समविचारी पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय म्हण जुजे फिलिप डिसोजा उलयला। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हे भाशेन आसल्यार बऱ्यो कितें आसा सगल्यो रिजनल पार्टीज बऱ्यो आसल्यो लायक पयलीं सद्या म्हणटा ते गोवा फॉरवर्ड आहा तेंकडे MLA आहाय तेंचे तशेंच MGP तेंकडेय आहाय आनी दुसरे पार्टी येयलोले आहाय म्हणटकच बाराबर रावन जर सगळे तर एक पावटी तर रावन जर झगडले जाल्यार म्हाका दिसता हें बरें कित्याक आमचे सेक्युलर जे वोट आहाय ते सेक्युलर वोट आहाय ते डिवायड जावचे न्हू अशें आमकां दिसता। कितें आसता जायत्यो पार्टी कॅन्डिडेट तर बसले जाल्यार थोडे थोडे सेक्युलर वोट्स तर ओडून गेले आनी डिस्टर्ब जाले डिवायड जाले जाल्यार सारकें न्हू। थोडे अशे प्लॅनूय चल्लेले आसा की सेक्युलर वोट्स डिवायड करचे। सेक्युलर वोट्स डिवायड कशे करचे की बाबा कोणी तरी कॅन्डिडेट बसोवचे आनी डिस्टर्ब करचे। हे 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक हे भाशेन जावपा जायना आनी हे भाशेन तर कितेंय जालें जाल्यार फॉर एवरी पार्टी ज्यो आहाय लायक नॅशनल काँग्रेस पार्टी जे गोवा फॉरवर्ड वो कोण अलायन्स आमचे प्री पोल अलायन्स हे आसतले तेजेर तुमी जाणे एकल्यान जबाबदारी घेवपाची नाजाल्यार कितें आसता कोणूय कॅन्डिडेट बसलो तो डिस्टर्ब जावपा जायना वो भितरल्यान आनी कितें सपोर्ट दिवन हे भाशेन त्या कॅन्डिडेटाक उडोवपाचे हो प्रयत्न करप जायना। कित्याक हांवें चोयलां गेले ते पावटी देखून एक दाबोले पंचायत इलेक्शनाक हांवें पळयलां पंचायत इलेक्शनाक देखून हे भाशेन जाला की कॅन्डिडेट देखून बसोंक ना एक कॅन्डिडेटाचेर आन ओपोज दिलो जिल्हा पंचायतीक आन ओपोज येयलो घालता म्हणून फाटीं दवरले कोणाक भिले कोणाक आमदाराक भिले आनी कॅन्डिडेटूच लास्टाक घालूंक ना आनी कॅन्डिडेट घालना आसतना आन ओपोज येयलो। हे भाशेन जावपा जायना कित्याक एक जेन्ना काँग्रेस NCP गोवा फॉरवर्ड वो MGP फॉरेन्स जर एक बरें मनान तर मुखार वयता जाल्यार बरें मनान काम करपाचें आनी फॉरेन्स हे पावटी जो रुलींग पार्टी आहाय तांकां आमी घरा बसोवपाचो आमकां जिखपाक जाय आमकां बेश्टो फॉर नेम सेक आमी बसोवपाक सोदना आमी अशें आमच्या लिडरांक देखून कितें आसा आमचो एकलो आमकां सुबेज MLA जावपाचें आमकांय आहा कितें आसा आमकोडे बरे कॅन्डिडेट आहाय आनी आमकोडे कॅन्डिडेट अशें आहाय आमकोडे दोन तीन देखून एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेट आहाय पूण आमी ती एक फॉर्म्युला आमी यूज केलो ना सारकी आमी म्हणटा ते एक कॅन्डिडेटाचेर एक स्ट्रिक्टली एक कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें करून आमी दवरलो। TMC पयले कितें म्हणटाले अलायन्स नाका बट कितें आसता जेन्ना सगळे पार्टी लायक मायंडेड पार्टी बाराबर बसल्यो आनी तेन्ना एक डिस्कशन जालें म्हणटकच हें सगळें एक तेन्नाच एक डिसिजन सारकें घेवपा जाता बट आज लायक अ बिग ब्रदर्स लायक काँग्रेस दे हॅव टू टेक इनिशिएटीव व्हेरी स्मॉल ब्रदर म्हणजे एक मुखार वचून इनिशिएटीव घेवन अशें मुखार वचून सारकें अलायन्स करपाचें हें सगळ्यांक